नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगासे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बांयगिणी कसोच येवपाक दिवचो ना कोयराचो प्रकल्प म्हणटा कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय। भाजपा प्रवेशाविशीं अजून निश्चित ना सांगता बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव। पर्यावरण परवानो घेतले बगर खण वेवसाय करपाक मेळचो ना सुरू, मुंबय उच्च न्यायालयाचो आदेश। पणजेन परतून अडकून पडली येरादारी, रिफ्लेक्टर घालपाच्या कामाक लागून गाडयांचो लागिल्ल्यो लायनी। आवाजाचो परवानो घेवपा खातीर सरकारान लोकांक दिवचो न्हय त्रास, प्रक्रिया करची सोपी, गोवा फॉरवर्डाची मागणी। आनी भाजपाक मत दिले म्हणून रस्तो दुरुस्त करपाक थळाव्या आमदाराचो न्हयकार, वागुळी माळणाच्या लोकांचो आरोप। आता पळयात खबरो विस्तारांत। बांयगिणी गार्बेज प्लांट म्हज्या मतदारसंघात कसोच येवपाक दिवचो ना, आमदार राजेश फळदेसायान ठाम मत उक्तायला। मजगती ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशनाचे काम फुडल्या म्हयन्याच्यान चालू जातले। तशेंच गवनाळी रेल्वे फ्लायओव्हर ब्रिज 2024 म्हणल्यार पुराय जातलो, अशी माहिती कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान दिली। फ्लायओव्हर एक लॉंग पेंडिंग इश्यू जावन आसा, सो तुम्ही किती लक्ष घातला तो सदांच पेंडिंग उरला तो इश्यू अजून पर्यंत? पळय, कदाचित तो 2024 आमकां रेडी मेळटलो तुमकां, कारण आतां तुमी जाणा 2 दीस जाले म्हणजे फाल्यां आमचो तिसरो दीस। आमी कंटिन्युअसली इन्स्पेक्शन करता। IAS ऑफिसर आमचे कलेक्टराक हांवें सांगलें आसा, पयर हांव मिटींग घेतलेली आसा, त्याच बरोबर एडिशनल कलेक्टरा कडेन आमी बसून मिटींग घेतल्या आनी जे कोणाचे जागो वयता तांकां आमी नोटीसी धाडल्या, तेंचे कडेन उलोवपाक आमचें चालू आसा आनी येता त्या 2024 पर्यंत तो फ्लायओव्हर आमचो रेडी जातलो। सर, पूण आयज ट्रॅफिक पुलीस आसपा जाय, तो ट्रॅफिक लोक सगळे कन्फ्यूज जाले, लोक ते गेटी कडेन येवन परतून वयता। ना, आमी आतां तुमी आतां पळयलां आसतलें सगळ्याक ट्रॅफिक पुलीस दवरल्या। आतां तुमी जर लक्ष मारीत पयलीं सकाळी फुडें कशें जालें, चड लोक येवंक लागले। आमकां इतलो अंदाज नासलेलो, मागीर ते पिडीच्यान त्या सायडीच्यान म्हणजे गवनाळेच्यान ह्या सायडीन वचोंक लागले, तेन्ना आमच्याय तितलें लक्षान ना। जेन्ना ही गोश्ट आमच्या लक्षान येतात आमी डायरेक्ट पुलिसेक कॉन्टॅक्ट करून सगळे थंय पुलीस अवेलेबल करून दवरल्या। आनी मानशेचे इश्यू सद्या खंय पावला सर? मानशेचे इश्यू म्हणल्यार तुमी आतां पयलें आसतलें न्हू, आमी सगळे मानशे आतां सुकोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी सुकयलेले आसा। जे कितें आतां उरलां तें एक 8 दिसां भितर काबार जातलें, पण ऑलरेडी आमी आतां सुकयले मानशी। राजेश फळदेसाय शेतकारा वांगडा आसतलो? 100% ते लोकांक सगळ्यांक खबर आसा, शेतकऱ्यांक सगळ्यांक खबर आसा। जी 25 वर्सां कितें काम जालें ना तें ह्या आमच्या 6 म्हयन्यान जाल्लें आसा काम, म्हणजे ते सगळे शेतकरी हॅपी आहा। आनी बांयगिणी प्लांटाचे सर तुमी तुमचे हेजेर कायम आसा अजुनूय? बांयगिणी प्लांटाचेर हांव सदांच कायम आसतलो, ह्यान फुडें आसतलो आनी हांव तो आमच्या थंय येवपाक दिवचो ना हें हांव ठाम आसा। हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून हांवें मिटिंगूय घेतलेली आसा। तेणी म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आसा की तुका नाका जर तो लोकांक जाल्यार आमी थंय करचें ना, पण पळय जावचो ना, हांव पयलो उबो रावतलो अशें हांवें कितलेच फावटी स्टेटमेंट दिल्लो आसा आनी हांव तें करून दाखयतलो। आनी ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशनाच्या कामाक चालू जालो? ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशनाक फुडल्या म्हयन्याच्यान आमी चालू करता। प्रसाद स्किमी वयल्यान 42 करोड रुपया आमचे पास जाल्ले आसा, कदाचित ते फुडल्या म्हयन्यान आमचे सुरू जातलें काम। भाजपा प्रवेश करपाचो की ना हें फुडाराक थारयतलो, पूण 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत बाणावले मतदारसंघांतल्यान सावियो आलेमांव जाल्यार नावेली मतदारसंघांतल्यान वेलंका आलेमांव वेंचणूक लढयतले, अशी माहिती बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांवान दिली। खंयच्या पक्षा वटेन उमेदवारी अर्ज दाखल करतले ही मागीर जाहीर करतलो, अशें ताणें सांगलें। बाणाले मुगेलो चेडो सावे बसतलो हे पाटी शुअर ही गॅरंटीड। लोकसभा बसतलो आता 24 कोण अजून डिसायड केला ना, लोक बडा लोक आपयत म्हाका आसा अजून डिसायड केला। हे आणि नावेली कोणाक बसयतलो? नावेली आमगे वालागा हांगा कितें बसतलो? बसतली हां बसतले बसतले
पण तूं खंय बसतलो अरे बाबा तुका हांवें सांगितलां जॉयन जाल्यार तुवें अशें प्रेस आपयता आनी जॉयन जाता सांगता हांव नॉट डिसायडीड टील नाव बाणावले स्टोरी हें चोवपाक गेल्यार पयलीं मेकी BJP लागीं जालो तो पडलो कायदो लागीं जालो तो पडलो तूं भायल्यान सपोर्ट करतालो तेन्ना तूं बाणावकार रावनाय बाबा हांव कितें सांगता तुका हांव मिकी जॉयन जालो न्हू काय तो जॉयन जालो न्हू हांव जॉयन जाना तो पडलो रे मागीर हांव तेच म्हणा तेच ना ते चोय हांवें तुका सांगलां 2 पॉयंट एक दोतोरा पॉयंट तुका सांगलां एक दोतोरा पॉयंट सांगलां एक गांवांत एक दोतोर आसलो मरे आतां आयज आयकला मस्त दोतोर पळय आसलेलो तो दोतोर मरे एशको एक उदका बाळली ना तेज भोव वखदतालो आनी त्या वखदान तूं 10 दीस 15 दीस जोर येयल्यार बरो जातालो तेका विचार म्हणून तकल्यो सडा ती तो आस म्हणटा तें वखद बरो जातालो सडनली आनी एक दोतोर येयलो थिंगा गांवांत आनी इंडियासां मारला बोले इंडियासां मारून जोर 3 दिसान काडा लोक त्या सोलान हेजबोरी येयले सगळे हेजबोरी येयनाका सगळो तो बाट दोतोर गेलो हो इंडियासां पड माताले ते इंडियासां तेंका मागीर वायट जावपा लागलें हें तेज परिणाम वायट जावपा लागले ते दोतोर सुद्दां मात दोतोर मेळ्ळा तेका हें सगळा पॉलिटिक्सा म्हणटा समजला न्हू पर्यावरण परवानो घेतल्या बगर खण वेवसाय सुरू करपाक मेळचो ना असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला देखून आता खण वेवसाय बेगीन सुरू जावचो ना अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता सरकारान खण वेवसाय बेगीन सुरू करपा खातीर 37 खणींक नवो पर्यावरण परवानो घेवचो पडचो ना अशें गृहीत धरिल्लें पूण आतां परवान्याच्या अटी खातीर खण वेवसाय उसरा सुरू जातलो पावणी केल्ल्या खणींक नवो पर्यावरण परवानो घेवचोच पडटलो अशें ॲडव्होकेट जनरल सांगता सुप्रीम कोर्टच्या गोवा फाउंडेशनच्या केस प्रमाणे आपली जी थोडी इसीज होत्या त्या सुप्रीम कोर्टने कॅन्सल केल्या होत्या साधारणशे 150 सुमार होते पण त्याच्यात काय म्हटलं होतं सुप्रीम कोर्टने 37 इसीज आहेत त्या व्हॅलिड आहेत असं म्हटलं होतं त्याची व्हॅलिडिटी पुढे चालणार आहे 30 वर्षाची आहे त्याच्यानंतर काय झालं 2021 सालात MMDR ॲक्ट अमेंड झाला आणि त्याच्यात म्हटलं की ज्या इसीज व्हॅलिड होत्या पूर्वीच्या लीज होल्डरकडे त्या आता ऑप्शन केल्यानंतर नवीन ज्या लिजीस देणार त्यांना पण ते कंटिन्यू करू शकतो त्या इसीवरती म्हणून आपण काय केलं होतं की बाकीच्या ज्या मायनिंग लिजीस आहेत ते ऑप्शन करताना आम्ही सांगितलं होतं की त्यांना नवीन इसी घ्यायच्या आहेत पण ह्याच्यात जो 37 होत्या त्यांना 8B प्रमाणे नवीन इसीची गरज नाही असं आमचं मत होतं त्याच्यातले आता 2 ऑप्शन झाल्या होत्या या ज्या ऑप्शन चालू आहे त्याच्यात 2 होत्या त्याच्यात आम्ही कंडिशन घातलं होतं की 8Bच्या अंडर पूर्वीचे ज्या इसीज होत्या त्या ह्या ऑप्शन केल्यानंतर नवीन लीज होल्डर आहे त्यांना त्याचा फायदा मिळेल आता हे जे कंडिशन होतं की जे ह्या 37 लिजीस आहे त्यांना 8Bचा फायदा होऊन नवीन इसी घ्यायची गरज नाही म्हणून असं आमचं म्हणणं होतं हे फॉमेंतो कंपनीनं हायकोर्टमध्ये चॅलेंज केलं होतं की त्यांचं म्हणणं असं होतं की कुडणे जे मायन आहे कुडणेची त्या मायनला सरकारनं म्हटलं आहे की इसीची गरज नाही मागच्या इसीवरती तुम्ही चालू करू शकता तर फॉमेंतोचं असं म्हणणं होतं की इसीची गरज आहे नवीन इसीची गरज आहे नवीन इसी घ्यायला हवी असं त्यांचं म्हणणं होतं ते त्यांचं म्हणणं आज हायकोर्टने मान्य केलं आणि सांगितलं आहे की आता ज्या नवीन ऑप्शन लिजीस झालेल्या आहेत त्यांना सगळ्यांना इसी घ्यायचे आहेत तर ह्याचा आता अर्थ असा झाला की गोव्यात ज्या सगळ्या ऑप्शन होणार आहे आणि ह्याच्या मागे पण झालेले आहेत त्यांना नवीन इसीची गरज आहे बिरेस्तारा पणजे पुला पोंदाक सुमार 3 वरांचेर बरेच ट्रॅफिक जॅम जाल्ले रस्त्याक रिफ्लेक्टर घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान येरादारी बरोच वेळ आडकून पडिल्ली थंयच्यान यो वच करप्यांक गैरसोय जाली आनी बरोच वेळ एकाच जाग्यार आडकून रावचें पडलें
काजार लग्न सुवाळ्यांक साऊंड लायसन्स मेळोवपा खातीर साळगांव वचून प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान परवानगी घेवची पडटा। ही प्रक्रिया भरपूर कटकटीची आशिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटा। हाचेर दुसरो कितें उपाय काडून सरकारान ही प्रक्रिया लोकां खातीर सोपी पडटा तशी करची, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर हांणी केल्या। आतां लग्नाच्या हातूंत इतली हें उरता की तुका हॉल बूक कर, हॉलाचें डेकोरेशन कर, भटा आपय, लग्ना जाल्यार भटा आपय, रिसेप्शना जाल्यार मागीर तूं चर्चीक ते प्रोग्राम करतलो हें पळय। ह्या इतली गडबडाक एक 15-20 दीस जो कोण येजमान उरता, जो कोण घरांत लग्न उरता तांगेल्या लोकांचेर भरपूर प्रेशर उरता। त्या प्रेशराक आनीक वाड दिवपाक हो जो आसा फॉर्मेट तितूंत आनीक गव्हर्मेंटान एड केला की आतां जेन्ना तूं STM कडेन एप्लिकेशन करतलो, STM म्हणटा की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सर्टिफिकेट हाड, पोल्युशन बोर्डाचे। आतां पोल्युशन बोर्डाचे सर्टिफिकेट हाड म्हणटा बरें आहा, पोल्युशन बोर्डाचे सर्टिफिकेट जे पयशे नाशिल्ले ताचे 3000 रुपया फी लायला। म्हळ्यार सर्वसामान्य मनशाक आनीक कसो त्रास करप, तागे बोल्सांतल्यान कशे पयशे काडूप, हातूंत हें करपाक 3000 रुपयाची फी। 3000 रुपयाची फी हांव एक वेळ समजूंक शकता की बाबा तूं इतलो खर्च करता 3000 रुपया, ओके 3000 रुपया गव्हर्मेंट इतलो भिकेला घेया, जो आतां म्हणटा की 2 वर्सांनी आमकां टॅक्साक गरज पडची ना, 2 वर्सांनी आमचे कडेन इतले पयशे जातले, 2 वर्सांनी इतले जातले, तेन्ना तूं उरतलो काय ना तो म्हत्वाचो प्रश्न। सो 2 वर्सांचे पयस सांगचे पयलें तूं आतां सांग, म्हळ्यार आतां तूं 3000 रुपया परते गव्हर्मेंटाक लोकांक सांगता की आपल्या भर तूं लग्न जावपाचा, तूं काजार जावपाचा, तूं खंयचें फंक्शन करपाचा, तुका सावंड सिस्टम जाय 3000 भर, ओके 3000 बरी म्हणलें जाल्यार तेजेर हांव कांय म्हणना की चल सरकारा कडेन दळिद्र जर लागलो सरकाराक तर 3000 गरिबां कडच्यान काडपाक प्रॉब्लेम कांय ना। पूण तें भर म्हणजे कशें, तें एप्लिकेशन घेवन तूं चलन भरपाक साळेगांव वच, म्हणजे काणकोणा जरी कोणालें लग्न जर आसा, काणकोणाक जर कोणालें काजर आसा तर ताणें तें घेवन साळेगांव वचचें पडलें। एक तर टॅक्सी घेवन वचचें पडलें, जेचे कडेन कोणाकडेन गाडी ना, गाडी आसा जाल्यार गाडी, आनी जाका टॅक्सी परवडना ताणें कितें करचें पडलें, म्हळ्यार 3000 लागून आनी 5000 टॅक्सी खर्च करचो पडलो। सो ताणें ना जाल्यार सामान्य मनशान कितें करचें पडलें, काणकोणच्यान मडगांव यो, मडगांवच्यान पणजे वच, पणजेच्यान म्हापसा वच, म्हापशेच्यान परत साळगांवची बस धर, म्हणजे साळगांवची बस धर तुमकां 5 जर जाली तर ऑफिस बंद, सो एक तर थंय राव नाल्यार परत यो। आतां सरकाराक दिसतालें की तुमकां पयशांचीच गरज आहा, तर सरकारान म्हणपाक लागलें आज टॅक्नॉलॉजी इतली मुखार केल्या की तूं ऑनलायन भर, SDMच्या म्हाऱ्यांक तूं 3000 थंय दवर आनी ताका सांग की ऑनलायन 3000 भर आनी तुका साळगांव वचपाची गरज ना। प्रत्येक SDMच्या ऑफिसांत तेज्यान दवरपा आता रसीद काडपाक की प्रत्येकाका एकाउंट्सा भितर हेड्स उरतात, त्या हेड्सा प्रमाणे जर चलन कारण भरलें, समज स्टेट बँके भरपा दिले किंवा आनी खंय दिले तर त्या हातूंत वता। आतां समज बाकीच्या खंयच्या PWC जे आसा किंवा GSTची चलन भरपाचें तें खंय भरतरे स्टेट बँके भरले की त्या हाजेर वता, तूं तागेल्या ऑफिसांत वचपाची गरज ना। सो STM कडच्यान तें पोल्युशन घेवपाक तुवें साळगांव वचोवप, साळगांव वचून तें हाडोवप आनी ताजे नंतर दितलो, म्हळ्यार तुमी एक्झॅक्टली कितें करपाक चिंतला हें एक्चुली वन विंडो सिस्टमाचें जावंक शकता। वागुळी मायणा वाठारांतल्या रस्त्याची वायट अवतिकाय जाल्या। हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली, पूण वेंचणुकेंत क्रॉस वोटिंग जाल्ल्यान आमदारान रस्तो दुरुस्त करून दिवपाक न्हयकार दिलो असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक थळाव्या आमदारान राजकारण हाडचें न्हय अशी मागणी भाजप ST मोर्चाचे उपाध्यक्ष एंथनी बार्बोजान केल्या। सुकूर पंचायती वतीन बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड मोडून उडयलें। स्क्रॅप यार्डाक लागून गांवांनी चोरयो जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। तशेंच उजो लागपाच्यो घडणुको घडटात। 4 म्हयन्यां पयलीं 28 डिसेंबराक हे स्क्रॅप यार्ड मोडून उडोवपाची नोटीस दिल्ली, तरी लेगीत हे स्क्रॅप यार्ड चालूच आशिल्लें। निमणे सुकूर पंचायतीन दखल घेवन हे स्क्रॅप यार्ड मातये भरवण केलें। आयज आमी स्क्रॅप यार्ड हांगासर काडपाक गेल्ले। आमी 28 तारखेक स्क्रॅप यार्डाचो इन्स्पेक्शन घेवन आमी तांकां सांगलेलें 7 दीस तांकां आमी टायम दिल्लो की तुमी हें काडपाचें म्हणून, मागीर आमी परत रोखडें जातलें। तशेंच आमी तांकां खूब टायम परत आनीक 15 दीस दिले। परत मागीर आमी परत तांकां आतां 2-3 म्हयने जाले तांच्यांनी आजुनूय काडूंक ना। सो आयज आमी हांगासर खूब चोरयो जाताल्यो हितून, मागीर उजो पेट्टालो, ताका लागून आमी आयज हांगासर स्क्रॅप यार्ड डेमोलिशन करपाक आमी येयल्ले आसा आनी ते आमी आतां चालू केल्ले आसा। तशेंच आमी हांगासर आनीकूय आहा आमचे
थोड्यांनी स्क्रॅप यार्ड सगळे काढून क्लीन केल्ले आहा आपणाचे आणि आता कितें उरला पळय ते आमी सगळे काडटली आणि आमी ह्यान फुडें हांगासर स्क्रॅप यार्ड हांगासर आमच्या सुकुरान तर आमी ठेवचीच ना आणि कसलेच आमी तांकां करूंकूच दिवची ना. जर कोणाक दिसता आमी कोण करता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगचें. आमी रोखडीच तांकां नोटीस धाडून आमी सगळे इन्स्पेक्शन करून आमी परत काडटले पूण आमी सुकुरान आनी स्क्रॅप यार्ड ह्यान फुडें ठेवची ना. सो आयज आमी इमिडिएटली एक दुसरो ड्रायव्ह घेतलो की जे स्क्रॅप यार्ड ऑलरेडी तांकां नोटीस सर्व केल्ली 28 डिसेंबराक. सो ती दिवन तांकां टायमूय दिल्लो. सो तांकां खूब टायम दिलो, ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले. सो आयज इमिडिएटली आमी एक्शन घेतले कित्याक थ्रू आमचो MLA सुद्दां सो स्क्रॅप यार्ड आमकां पर्वरीन म्हणटा. सो आमी सुकूर आमी क्लीन करूंक सोदता कित्याक आमची ज्युडिशन सुकूर पंचायतीची. आनी मेन इम्पॉर्टंट ह्या दिसांनीच पयलो उजो लागलो, सरपंच उलयलो, पंच मेंबर उलयलो, उजो लागलो, घंटा मेळ्ळ्यो. सो आनी ह्या दिसांनी एक 20 दीस जातले. सो ते TVची JCP हाडून हांगर कट केली स्क्रॅप यार्ड. सो हो स्क्रॅप यार्ड आमच्या सुकुरान नाका म्हणून आमच्या पंचायती जी न्यू बॉडी येयल्या तेंच्यांनी जेन्ना बॉडी डिसिजन घेतलें की आमी इनलिगल मेन म्हणटा ते स्क्रॅप यार्ड उरलेले बिझनेस आनी खूब आसा. सो तेजेर आमी जेन्ना तेंच्यांनी कोणांनी NOC घेवंक ना जाल्यार तेंच्यांनी एप्लाय करचें NOC आनी तेंच्यांनी धंदो करचो. आज आमच्या सरपंचान सेक्रेटरीन तशेंच पंच मेंबरांनी फुडाकार घेवन हे स्क्रॅप यार्ड काडपाचें थारायलेलें आसा. 28 डिसेंबराक आमी तांकां नोटीस धाडलेली की हे तुमी खाली करचें म्हणून, तरी पूण तेंच्यांनी हे खाली करूंक ना. आमी हो स्क्रॅप यार्डाचो ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. हाज्या पयलीं आमी ताचें इन्स्पेक्शन केलें 28 डिसेंबराक. अजून तांच्यांनी आमी तांकां इंटिमेशन दिलें तुमी खाली करा म्हणून, तरी तांच्यांनी ते खाली करूंक ना. म्हणून आमकां हो सुकूर पंचायतीक इनिशिएटीव घेवचो पडलो की ते स्क्रॅप यार्ड हे सगळे काडून उडोवपाक लागून. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन सामको फटींग पूण आपूण प्रामाणीक आसा. म्हज्या प्रामाणीकपणा विशीं कोणाक दुबाव आसल्यार ताणें आपलो बँक अकावंट चॅक करचो, चर्चिल आलेमांव सांगता. तशेंच विजय सरदेसाय आनी आलेक्स रेजिनाल्ड हांकां आपणेच राजकारणांत हाडिल्ल्याचें चर्चिल सांगता. चर्चिलान 2 दिसां पयलीं भाजपाची तुस्त केल्ली. ताचेर फ्रांसीस सार्दीन विजय सरदेसायान खर टिका केल्ली. तांचे टिकेक चर्चिलान जाप दिल्या. BJP मुट्टी हिंगा पयलीं आसोंकूच ना. BJP गव्हर्मेंट हाडपी मुट्टो सार्दीन मरे. हो सार्दीन पळय हा फोटींग नंबर वन फोटींग. आनी दुसरी BJP तयार करपी म्हणटा विजय मरे. 2000 सार्दिन्यान पारीकार आपल्यागे बाळ म्हणून एकठांय जावन आपो CM जालो मरे. पारीकारा बराबरी नाल पार्टी पळय गेली मरे. नाल पार्टी आनी BJP उगड आसना तुमकां. BJP हाली कोण रे गोंयां गव्हर्मेंट कोण केला? सार्दिन्यान केला पयलो. दुसरो 2000 हेका आमगेले 17 विजय सरदेसाय मरे. पारीकार वचून हेंग मारपी, पारीकारा बरोबर सारको सांगपी मरे BJP म्हणटाचो आनी पार्टी ना म्हणून. चर्चिल आलेमांव केन्ना अजून पासून BJP जॉयन जाला. मुखार जाता जाल्यार हांव नको, पूण हांव जॉयन जाला हांवें सांगितलां हांव जॉयन जाता म्हणून. हांवें सांगितलां हे गोंयांत मोठो मनीस तरी चीफ मिनिस्टर जालो सगळ्यांची तोंड बंद कोताय ते. 2% आहाय ते मोठे मनीस म्हणटा गोंयांत. 2% क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं 2% आहाय गोंयांत. तेंगेलो तरी कोण चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यार गोंय आवाज ना, सुसेगाद सगळें. तूं जाणायस लुईजीन पासून 2 पाट जाला 2 म्हयन्यांनी 10 म्हयन्यार उडयलो. मायनर कॉमिटीयान चलना हिंगा मनीसांनी चलना म्हणजे फकत ते लेवलाचेर मनीस ते 2% आहाय तेंगे जर जालो आवाज आयना. आतां हांवें हे डॉक्टर प्रमोद सावंताक सपोर्ट केला कित्याक तो बारीक समाजाचो मनीस. तेणें राय चलोवपा जाय. शेल्डे पंचायतीच्या सरपंच पदार कविता गावस देसाय हांची नव्यान निवड जाल्या. कांय कारणाक लागून पंच वांगड्यांनी आदल्या सरपंचाचेर अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. ते प्रमाण भाजपाचो तेंको आशिल्ल्या नव्या सरपंचाची निवड जाल्या. शेल्डे पंचायतीच्या पंच वांगड्यांनी म्हाका तेंको दिल्ल्या खातीर म्हजी निवड जाल्या. पंचायतीच्या 11 पंच वांगड्याक वांगडा घेवन शेल्डे वाठारांतली उदरगतीची कामां करतली अशें नव्या वेंचून आयिल्ली सरपंच कविता गावस देसायान सांगलें.
सरपंच पद मेळ्ळें म्हणल्यार मेन म्हणजे आमगे सरांचो आदार आमकां सदीत आसता, पयलीं आसलो आनी आतांय आसतलो अशें म्हाका हांव सगळ्यांक तुमकां सांगता. तशेंच म्हाजे बाकीचे पंच वांगडी आहा तेंच्यान म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. ह्या सरपंच पद मेळपाचें खरें सरपंच पद म्हाका तेंच्या सगळ्यांच्या आदारान मेळ्ळेलें आसा. तेंचें कॉपरेशन म्हाका सगळ्यांचें मेळ्ळेलें आसा आनी हांवूय तेंच्या बरोबर एक मत आनी एक निश्ठेन काम करून म्हाजें नांव आनी आमच्या पंचायतीचें नांव वयर राखतलें. शेळडे पंचायती 11 जरी वार्ड असले, सरपंच जरी एक असलो तरी आम्ही सगळे जण मिळून हे काम करतले. सगळे पंचांक घेऊन हांव हे काम करतले. आम्ही 11 वार्ड आसा, 11 पंच आसा, सो 11 पंचांक घेऊन हांव हे काम मुखार व्हरतलें. मदीं म्हणल्यार काही कारणा खातीर आमकां NCM हाडपा पडलें, सो तेका लागून NCM दिवन आमी हेंचे सगळ्यांचे सपोर्ट मेळोन हांवें हे सरपंच पद स्विकारलें. म्हाज्या बरोबर सध्या आज सगळे जाण आसा, तशें प्रॉब्लेम ना आनी सगळ्यांक घेवन हांव चलपाचो एक निर्णय घेतलेलो आसा. कविता उदय गांवस देसाय ते शेळडे वाठाराचे सरपंच जाले, हांव ताका शाबासकी दिता आनी मागता की शेळडे वाठाराची जे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती चालू आशिल्ली ती फुडें घेवपाक जाय, ती सगळे ते घेतले. आनी इतलेंच मागता की आमकां एक हें आसा की पंचायत घर आतां वॉर्ड नंबर वाडलेले आसा, पंचायत घर कमी जाता, लायब्ररी परतून चालू केल्ली आसा. सो हेजे खातीर आमी हावजींग बोर्डाक जागो मागला आनी गोल्डन जुबली ग्रांट दिल्ले आसा, तो जागो घेवपाक बेगीन करचें. बाकीचे हांगा डेव्हलपमेंटाचे फुटबॉल ग्रावंड म्हणजे ग्रावंडाचे आसा, बाकीचे गोश्टी आसा ते बेगीन करून लोकां खातीर सेवा तेणी दिवचें अशें विनंती करता. आनी विशिंग यू ऑल द बेस्ट. मोल्या, कुळ्या आनी साकोर्डा वाठारांतल्या लोकांक दीनदयाळ कार्ड रिन्यू करपा खातीर उसगांव भलायकी केंद्र वचचें पडटा. कार्ड रिन्यू करपाक सुमार 20 किलोमीटर पयस वचचें पडिल्ल्यान लोक बेजारिल्ले. लोकांक येवजण्यांचो लाव बेगीन मेळचो हे खातीर सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकारान मोल्या वाठारांतल्या सभाघरांत GEL अंतर्गत दीनदयाळ कार्ड रिन्यू करपाचो शिबीर राबयल्लो. ह्या शिबिरा अंतर्गत थळाव्या लोकांनी आपणे भलायकेची कार्डां रिन्यू करून घेवपाक गर्दी केल्ली. सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या शिबिराचो लोकांनी लाव घेवचो अशें सरपंचान सांगलें. आयज जो हांगासर BSSY कॅम्प आसा तो स्पेशली सावड्ड्या मतदारसंघ आमदार आसा गणेश गांवकार आनी स्पेशली लोकांक तिस्कार वचून रिन्यू करपाक जाणट्या लोकांक त्रास जाता ताका लागून स्पेशली लागीं हाडलेलो आसा. आयज 27 तारखेक मोल्या दवरलेलो आसा. ह्या वाठारांतल्या कुळ्या, साकोड्ड्या आनी मोल्या पब्लिके लोकांक तेजो फायदो घेवपा खातीर सगळ्या लोकांनी फायदो घेवचो अशें सगळ्यां कडेन मागता. डांबरीकरणाच्या कामाक लागून श्रीस्थळाचे पंचाचे उपोशण चालू आसा. रस्तो विभागाच्या अभियंत्याच्या कॅबिनाक काणकोणच्या काँग्रेस पक्षान कुलूप लायलें. सार्वजनीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयाक कुलूप लायल्यार आमकां कैदेत उडयता म्हणपी हो सभापती कोण अशी तिडक काँग्रेसीचो फुडारी जनार्दन भंडारीन उक्तायल्या. सभापती भितरले आनी सुडाचें राजकारण करून अभियंत्यांक त्रास करता. सभापती रमेश तवडकारान पयलीं आपली पार्श्वभूमी पळोवची, उपरांत आमचेर आरोप लावचे. सभापती कडल्यान लोकशाय शिकपाची आमकां गरज ना अशी तिडक विकास भगतान उक्तायल्या. तुझी लोकशाही खंय गेल्ली तेन्ना ती लोकशाही न्ही आनी त्यांच्या मरणा उपरांत तुवें आपलो राजकीय स्वार्थ साधलो, आपली पोळी बाजून घेतली. आज तूं आमदार जाला त्या आंदोलना लागून त्या लोकांक तुवें न्याय दिलो. ते तुगेलें आंदोलन जें तुवें केल्लें ते लोकशाहीक धरून हाडलो. म्हाका दिसता सभापतीन आपले पयले पार्श्वभूमी पळोवची आनी मागीर आमचेर आरोप करचो. आमचेर अजुनूय कसल्योच क्रिमिनल केसी नात. आमी खंयचीच लाकूड तोड केलना, आमी झाडां मारना, आमी खंयच्याच पद्दतीचो एनवायरमेंटाक हानी करपाचो खंयचोच हें केलना. आमी सदांच लोकां बरोबर रावले. एखादें आंदोलन करून जर न्याय मेळटा निश्चित आमी करतले. आनी आमी सभापती महाशय सांगपाक सोदतात तुजे कडच्यान लोकशाही शिकपाची आमकां गरज ना. आमी लोकशाही जाणात, आमी लोकशाही मार्गानूच वतात. आमी खंयच्याच पद्दतीची आड लोकशाही मार्गान वचून आपल्या स्वताचो स्वार्थ साधयलो ना. आनी आमकां राजकीय पोळी भाजपाची ना. हें आंदोलन करून आमकां राजकीय पोळी भाजपाची ना. तुजी पार्श्वभूमी जी आसा, तुवें जें आंदोलन केलां तेजेर तुवें आपली पोळी भाजून घेतला. आज त्या आंदोलनात जें उठाचें आंदोलन घेवन तूं जाता, आज त्या उठाचो शब्द तूं तोंडाक घेना. त्या लोकांक न्याय दिलो. आमचो पक्ष आयजूय ठाम आसा त्या लोकांक रिजर्वेशन मेळचो म्हणून, कारण तो तेंचो हक जो संविधानान ताका दिलो ताचेर तूं काम कर.
आमकां लोकशाही शिकोवपाचे नाहक प्रयत्न या सभापती महाशयान करचो न्हू. जर हाजे उपरांत जर सभापती जर आसा कापसतात तर डिबेट करया लोकशाहीचेर. तूं लोकशाहीची तत्व मुळ सांग, आमी सांगता पळोवया कोणा लोकशाही सारकी आहा ती. आनी तूं दाखोवन दी आमी खंयच्या लोकशाहीच्या अशोभनीय काम केला. ताजो एक पाळीव प्राणी काल म्हणटालो की अशोभनीय काम केलं म्हणून. कसले अशोभनीय काम केला? आमी झाड तोडून भितर पडले नाही, आमी कोणाक जॉब दिता म्हणून पयशे खावन भितर पडले नाही. अशोभनीय कामाचेर उलोवपाचे पाळीव प्राण्याक कसलोच अधिकार ना. आमचे केस जर रजिस्टर जाली जाल्यार लोकशाही पद्दतीन आमी कितें करपाक जाय तें करतले. एखादी केस जाले उपरांत आमकां खबर आहा बेल घेवची पडटली आनी कितें करता त्या प्रोसिजर कायद्याची बाजू आसा आमी मांडटले आनी कोर्टान दाखोवन दितले की हो निष्क्रीय कसो आसतो. कोर्ट न्याय दितलो न्ही आमकां भितर वडोवन आमची सभापती कोण? तूं कितें कंट्रोल डेमोक्रेसी करपाक सोदता काणकोणाक? आनी आमी कितें हे कितें करता पयलीं लोकांच्या फॅसिलिटी खातीर लोकांक बरी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळची म्हण. आज तुमी पळयला काणकोणाक मेजर एक्सिडेंट जाता हायवेचेर इंटरनल रोडाचेर. लॉक पळय बांदलेली ताजी पयलीं तांकां वचून मेळ्ळी तुमी त्या संदर्भात पळय हांव ही सगळी ताजी गजाल फाटली न्ही ना. आमी ते काल मेळ्ळे सर, मेळ्ळे उपरांत आमी ताचे कडेन उलयले, भासाभास केली, पूण ताजे कडच्यान आमकां जें उत्तर मेळपाक जाय तें उत्तर आमकां मेळ्ळें ना. मागीर आमी ताका सांगलें एखादो निवडून आयिल्लो जर लोकप्रतिनिधी भायर उपोशण बसता आनी तूं भितर सुशेगाद बसता तशें कशें जातलें? तुका जोपर्यंत आमकां रिटर्न दिना तोपर्यंत आमी लॉक मारताले म्हणून आमी लॉक मारले. तेची पयलीं एक आमदाराचें कर्तव्य आसलें. तो सत्ताधारी पक्षाचो हो आसलो पंच आसलो. म्हणजे हे आस पळय सद्या सत्तेर आस पळय ती पंचायत त्या सत्तेच्या सदस्य तो त्या सदस्याचेर पळय उपोशणाक बसता तेन्ना आमदाराचें कर्तव्य आसलें. बाबा त्या पंचायतीक वचून फोन करपाचो आसलो ना, मेळपाच आसलें. बाबा तुगे काम तुमी केन्ना मरे आपूण ताका विचारता. तेणी खरें म्हळ्यार हेका तापोवन काडपाचो आसलो, ताका हे करपाचो आसलो, फायलींग दिवपाच आसली अधिकाऱ्याक. बाबा आमचो एक पंचायतीचो सत्ताधारी गटाचो एक पंच हांगा उपोशण करता तेन्ना तुमी कांय काम करना तेणी तांकां विचारपाच आसली. तांकां तेची पनिशमेंट जावपाच आसलें. वो आमी ताका वयल्यान ताका हें अवेट करता जागे करता आनी आमचेर एक्शन जावपाचें बोवाळ मारता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.